अशी अनेक काणयो पळोवपा खातीर चॅनलाची सबस्क्राईब करात आणि घंटी चिन्ह मारपाक विसरू नाकात। कोंकणी जिवीत पुरायपणान जगात। एक फावटी जिया नांवाची एक बायल आशिल्ली। ती खूप प्रामाणिक आणि कष्ट करपी आशिल्ली। ती राजा बाबूच्या ऑफिसांत काम करताली। तो प्रकल्प पुराय जातकच राजा बाबून ताका दशलक्ष रुपया दिवपाचे उतर दिल्ले। देखून जिया आपले काम पुराय समर्पण आणि कष्टान करताली। राजा बाबूक खोशी करपाक ती केन्ना केन्नाय कष्ट करताली। तिचो धनी राजा बाबू तिका दशलक्ष रुपया दितलो, जाका लागून ती जिवितभर सुयीन जगतली म्हणून तिका खोशी आशिल्ली। जिया दर दिसा वेळार कामाक वचून काम सोंपतकच परत येताली। जाय ते फावट काम सोंपतकच थकताली म्हणून तिने थोडो विसव घेवपाचो विचार केलो। पूण मागीर अचकीत तिका 10 लाख रुपयांचो विचार आयलो। मागीर परतून कामाक लागली। केन्ना केन्ना काम करतना इष्टांत मजा करताना दिसताली। इष्टा वांगडा मजा करपाकय तिका आवडटाली। पूण 10 लाख रुपया याद जाता म्हणसर ती परतून लोभेन काम करपाक लागली। केन्ना केन्ना राजा बाबू ताका हेर शारांनी कामाक धाडटालो। राजा बाबू प्रामाणिक नासलो म्हणून न्हय, जियाच्या कामाक तो खूप खोशी आशिल्लो। राजा बाबूय प्रामाणिक जावन आपले उतर पाळटाले। काळाचे चक्र आपले गतीन चलताले। एक काळ आयलो जेन्ना राजा बाबून आपल्या उतराप्रमाण जियाक खोशीन दशलक्ष रुपया दिले। जियान खोशीन पैसे हाडले। अचकीत तिका कितें तरी जाणवले आणि तिच्या दोळ्यांतल्यान दुका आयली। ती विचार करपाक लागली, हांवें म्हजे पुराय जिवीत कामाक घालून दिला, आता हांव जाणटो जाला। लग्न लेगीत ना, आता नातेदार लेगीत नात। आता या पैशांनी किती फायदो? जियाची दुका थांबली नात। इष्टांनो, आयच्या समाजात आमची तशीच परिस्थिती आसा। मनीस आपल्या सगळ्या गरजा सोडून दिवन आपली गरजो उणी करून दीस रात पैसे जोडटा। ह्या पैशांनी तो फुडाराक आराम करतलो आणि समृद्ध जातलो अशें ताका दिसता। आणि ह्या प्रकरणांत मनशाचे कितले दुःख आसा हाची जाणवी काय ना? कितले सपन तो अपूर्ण सोडटा ते कळना। पूण निमाण्या मनशाचे डोळे उगडटात जेन्ना तो योग्य नासता। इष्टांनो, इतले पैसे जोडून किती फायदो? जे तुमचे पुराय जिवीत वाया घालतले आणि त्या पैशांचेरूच फायदो ना। जिवितांत एक गजाल याद करूंक जाय, काळा परस मोलादीक कांयच ना। या संवसारात भूतकाळ विकत्या घेवंक शकता असो कोणूच गिरेस्त जल्माक येना।